गायज वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे न्हू बरी सगळी? आम्ही आहे सगळी बरी. 2 दीस ब्रेक गेला आणि आता बॅक ऑन माय चॅनल. तुमकां आता डेली ब्लॉग शेअर करतले एवरी डे. 2 दीस मातसो ब्रेक गेलो आणि जायन जालें सगळें हें कशें जालें न्हू सगळें खबर आहा कितें जालो तें. ताका लागून दीस ब्रेक गेलोलो आणि काय करू ना शूट बी काय करू ना आयज आता मागीर आतां सेटअप बी केला आणि सेटअप बी केला. ग्लॅम गलाकूय शूट करतले आणि डेली व्लॉगूय करतो म्हणून आणि सोमतें आतां हें कोता शूट कोता बसता शूट करपा. आनी तुमी आजुनूय ग्लॅम गर्ल चॅनलाचेर सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार सबस्क्रायब करा. आणि मॉम किचन हा पळय हॅक्स ते इंग्लीश ब्लॉग्स येताय, इंग्लीश AI ब्लॉग्स येताय ते त्या चॅनलार येताय. मॉम किचन हॅक्स म्हणून रिलेटेड टू किचनाचे हॅक्स बी सगळे तेचेर घालता AI व्हिडिओज. आणि ग्लॅम गर्लाचे बी ब्लॉग्स येताय ते बी AIचे प्लस आणि हेचेरूय AI धाकटे क्लिपिंग्स करून AIचे ब्लॉग्स घालता पळय हेचेरूय घालता ब्लॉग्स AIचे. सो स्टे ट्यून. तुमकां अशेंच AIचे कॉमेडी बी येतली मुका व्हिडिओज. सो येस आय एम बॅक विथ ऑल न्यू आणि सगळे ती सानमाता बेगीन कित्याक ती भायर सरपा जाय ते वचून जाय का तेर्सा ताका लागून ती बेगीन कोता. आणि हांव मेळटा तुमकां मागीर पयलीं मागीर ती ग्लॅम गर्लाची रिसर्च दाखयता तुमकां. रिसर्च आहा ती सगळी थंय करून दवरलो आहा. आनी हो जे आमगेलो इलो दाखयता. राव रे म्हाका हाड आयलो गे आनीक गे थंय सांगलें आयकोता सारको. हांव मागीर कोता आनी तुमकां मागीर मेळटा ओके. आनी आज जाले 5:10 आणि आतां AI व्हिडिओजाचेर काम काबार जाला. सो ते AIचे व्हिडिओजाचेर काम जालें काबार. सो आतां हो टायम असो 5 o'clock बी असो दवरला हांवें फकत मागेले लायफ स्टोरीचे रिकॉर्ड करपाक ओके कंप्लीट करपाक जाता तितले. सो मेळटा तुमकां मागीर. आनी अस्थीत कसो दिसता तो सांगा. एकू पाटी गायलो आनी फूल करून तो पिंजिलो. सो आतां शिवला आनी आतां परतून गायला. हें लुगोटे हें कशें तें मटिरियलाचें. आनी आयज सॅटरडे आनी आयज आमकां वचोंक जालें टेलरागेर पूण फॉर सम रिजन्स वचोंक पावना. चोया केन्ना वयतली ती आनी चोयता मेळटा तुमकां मागीर. पयलीं हें कोता शूट कंप्लीट कोता आनी शुटानूच स्पेशली दाखयता. रिसर्च कोता मागीर तेजेर व्लॉग कोता मागीर तेजेर AI व्हिडिओज क्रिएट कोता. खूब आसता तें व्हेरी इजी आसना तें. आमगे ऑल यूट्यूबर्स गोवन यूट्यूबर्स आय न्हू तांकां आमी हितू सगळीं मेळोन आमगे यूट्यूब कोत्ताय. हितू त्रास काडून आमी यूट्यूब कोत्ता. तुमकां हें कोता म्हळ्यार सल्यूट कोता की आमी हितू हार्डवर्क कोत्ताय आनी आमी मुखार वयताय म्हणून. सो ते दुसऱ्यांक कोणा न्हू दुसऱ्या हें कोन्न तें सांगपाक इजी आसता. जेन्ना आमी खूद कोता तेन्नाच कळटा तें. सो येस. सो आतां हांव कोता आनी मागीर मेळटा ओके. मायक घालता. मायक इज मेन न्हू. मायक ना जाल्यार आवाज स्लो येता. प्रॉपर्ली अरेंज केलें सगळें केलें. सो दाखयता तुमकां. सो गाय मागीर 2 शूट जाले आनी आयज हांवें 2 शूट केले आनी करूं वचना हांव जर एडीट करूंक जाय म्हाका ब्लॉग ताका लागून. आनी आयज न्हू ह्या ब्लॉगार न्हू हो ब्लॉग येवचे पयलीं तो ब्लॉग आवट आसतलो. हांवें न्हू म्हाजे लायफान न्हू गर्ल्स टॉक कशी न्हू बॉयज टॉक्स ऑल्सो एनीबडी. हांवें मागे न्हू 8 पॉयंट शेअर केला जे हांवें ह्या लायफान न्हू 30+ हांव हा 30+ वर्सांनी हांव म्हाज्या लायफान कितें शिकलां. स्पेशली हे 7 वर्सांनी हांव म्हाज्या लायफान कितें शिकलां कितें कशें कितें तें न्हू हांवें शेअर केला. आनी म्हाका न्हू तो व्लॉग न्हू ग्लॅम गर्लाचेर न्हू लायफ स्टोरीचेर ह्या चॅनलाचेर जालो घालपाक. पण हांवें ह्या चॅनलाचेर घालूंक ना. हांवें त्या चॅनलाचेर घाला कित्याक तो चॅनल तो म्हाजो ग्लॅम गर्ल. सो आय एम अ ग्लॅम म्हळ्यार ग्लॅमाचें मिनींग म्हाज्या हिसपान ओपन सगळें ओपन. मागीर ओदर चॅनल्स ओपन उरलीं म्हाजें काय लिपोवपाचें ना. पूण मागीर तेजेर घायलां कॉन्फिडन्स मोटिवेशन व्लॉग फॉर ऑल गर्ल्स बॉयज आवट देर. मोटिवेशन व्लॉग
फॉर ऑल वुमन, स्पेशली फॉर वुमन्स जी चिंत्ताय नामकरण जावपा, नामकरण कितें जातलो, कितें जातलें, तो कितें म्हणटलो, जी आपल्याकू सकयल उडयता, जे हांवें एक्सपिरियन्स केला आनी हांवें म्हाका सकयल उडयलोलें, हांवें सकयल हें केलो म्हाका, तें सगळें त्या व्लॉगार शेअर केलां. आजुनूय बायन कोणें चोवंक ना जाल्यार वोसोन चोयाय. एवरी वुमन ओ एवरी गर्ल शूड वॉच दीस फूल व्हिडिओ. टायटल हा मोटिवेशन स्पीकिंग, मोटिवेशन टॉक आनी माय लायफ स्टोरी. हांवें लायफान कितें शिकलां पळय तें सगळें तितून त्या व्लॉगान शेअर केला. सो तुमी वचून चोयाय. हो व्लॉग बेबी लेट येतलो ऑब्वियसली. तो हाल्या चोयतलो व्लॉग मागेलो, आतां एडिट कोता आनी हाल्या तो व्लॉग घालता. ओके, सो वेरी एक्सायटेड फॉर द कमेंट्स. कशें कितें हें जाता तें रिलेट कशें कोताय काय कितें. आनी आतां बसलां हांव मातशें, आतां एडीट कोता, मागीर जालें. मागीर न्हांवतलीं बाबा, न्हांवपा जाय, हांव न्हांवतलीं, मागीर टेस्ट कोत्तलीं, मागीर जेयतलीं. आयज न्हू मम्मीन हें केलेलें, चिकन केलेलें, पुलाव केलेलो. आनी आयज सांजे हांव चोरूस कोत्तोलें, म्हाका चोरूस खावपा रुचयला. चिकन हाडून वाजयलें म्हाका, चोरूस कोत्तोलें म्हाका. आनी तुमगे कितें जालो जेवपा तें सांगा. आनी मामीन न्हू सगळें अरेंज केल्यार बरे भाशेन आपले वाज. ते नवे वाज हाडलेले तुमी दाखयलो पळय, माती घालून दवरले म्हणून, रोवंक ना काय म्हणून. सो तेन प्रॉपरली रोयले आनी अरेंज केले. न्हू बरे भाशेन हें केलें. सो हांव तुमकां मागीर मेळटा, आतां मातशें एडिटींग कोता. ओके, आनी थँक्यू एवरीबडी म्हाका AI व्हिडियोज तुमकां बरें दिसोताय म्हणून, आनी तुमी एक्सेप्ट केलें म्हणून मागे AI व्हिडियोजांकूय. सो येस, आतां आनी एक टॉपिकेचेर व्हिडियोज कोत्तले. फकत प्रॉब्लम जाता तें न्हू कोंकणी, ते AI कोंकणी येना एक्सेस तेंगे मागीर दुसरें जाता. सो आनी एक AI व्हिडियोज तो तुमकां ह्याच चॅनलार घालतले, कॉमेडी कशें किंवा व्हिडियोज आसा म्हाजे व्लॉग्स आसा मातशें सिरियसली कशें जाता न्हू, एक फावट सिरियस व्लॉग्स कशें जाता न्हू मागेले. सो मोदें मोदें AI कॉमेडी व्हिडियोज बी तुमकां येतले. ओके, मेळटा मागीर. जेचे आतां मेळटा, न्हांवली बी सगळी. आनी तूं न्हांवली बी काय पळय हा आतां टेस्ट केला, न्हांवन बी कुजना येयला. हांव आतां कुजना येयला आनी चोय हा. हाय गायज, कशी आहा सगळीं तुमी, म्हाजी फॅमिली आसा म्हाका सगळीं बरीं आहा म्हणून, आनी तुमच्या मागण्यांनी आमी बरीं आहा सगळीं. आनी आतां टेस्ट केला आनी आमी कुजनान येयल्या. ओके, गुड नायट, बाय बाय. सो आतां कोता हांव फ्रायज. ओके, उकडून दवरलेले फ्रायज बाबा गेले, पयलीं उकडटा आनी मागीर फ्राय कोता. पॉपकॉर्न हें केलें, बॉयल केलें आनी आतां हेचें तेंच तेल दवरलें. सकाळीं केलें न्हू, सकाळीं फ्रायज केलो, सो तेंच तेल दवरलेलें हांवें. सो तेंच तेलान भाजीता. खंय आयज फ्रायजू जाय काय ना, सो तेका फ्रायज कोता थोडेशे. आनी आमकां चोरुसा आनी मामीन दाव केले, दाखयता केल्या मामीन. फ्रायज कोता बाबा दिला, तेका काटून घालून दवरला आनी दिला आनी बसयला. डॅडी बसयले तेका बाराबोर तेच्या. आनी आयचो डे असो जालो आनी आजचो रूच कोता आनी मागीर जालें. सो आयज ब्लॉग कमेंट्स केलोलो इवनींग, सकाळीं बायन करूं ना, इवनींग कमेंट्स केला. सो आयज हांव हिंगा काबार कोता ब्लॉग. आयचो ब्लॉग डेली ब्लॉग तुमकां कसो दिसलो, बरो दिसलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी कमेंटार सांगा कसो दिसलो. ओके, मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन.